दर्यावेळ क्षेत्र व्यवस्थापन आराखड्या संदर्भात शुक्रारा सावन दर एका तालुक्यांतल्या नागरिकांच्यो सुचोवण्यो आनी हरकत आयकून घेतले। तशेंच ह्या संदर्भात CRZ थारावपाक नियुक्त केल्ली नॅशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मॅनेजमेंट कंपनीक अहवाल धाडटले म्हण माहिती पर्यावरण मंत्री निलेश काब्रालान दिल्या। RDX गोवा खातीर पर्वरीच्यान गौतम शिरोडकार। आम्ही हो प्लॅन सगळ्यांक दाखयता and we expect the people to come to us there. Tinga understand जाऊन जे आता it is on the website, they can study on their own and थंय येऊन आमका objection, suggestion थंयच आम्ही घेतले. So this is the base for preparing for us to go to the center and make certain changes for the state of Goa. हे म्हाका दिसता हांव क्लियर सांगलेलें आसा आनी हांव रिक्वेस्ट करता सगळ्यांक की जे गोष्टी हांवें सांगल्या I have given documentary evidences and everything to you we can collect. दुसरी गोष्ट जी आसा लोकांकडे रिक्वेस्ट करता की तेणी स्वतः जर कितें इश्यू आसा जाल्यार हे जे डेटी आमी दवरलेले आसा ते डेटीर तेणी येवचे आनी हांवें टायम काडला एज अ मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट नॉट CRZ एज अ मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट टू अंडरस्टँड द इश्यूज ऑफ गोवा आनी लोकांचे कितें इश्यूज आसा हे सगळे ते नोट करतले आनी वी वील फायनलायज द करेक्टेड प्लॅन बाय आवरसेल्फ and we will say that this is the problems here and then we will give the representation. And I will also tell you that on my directions, which I think you are not covered up, on my directions on that day, we covered, then we decided to revoke Kurpa 20th. Then they had a meeting, CRZ body had a meeting and they have returned to NCSM on sending the plan back to them for study. We have already sent the plan back to them to study, but to give inputs, we require to do public consultation, which the Department of Environment is doing, not CRZ, and we are bound by the regulation of 2011, not by the regulation of 2019. I have already विचारले आमचे मिनिस्टराक आमी स्टेट हेका की 2019 आमी करू शकता आता तेणे म्हणले ना 2011 पयली कर मागीर 2019 कर पण आमी एक काम करता की जेन्ना करता तेन्ना आमी 2011 आणि 2019 दोन्ही स्टडी करतले कित्याक 2011 चो प्लॅन करून रोखडो तो इम्प्लिमेंट जातले रोखडोच तो 2019 चो प्लॅन आमी पोचून धाडटले सो अगेन पब्लीक कन्सल्टेशन बी करपाचे जो विशय आसा ते करतलेच पूण एज एनवायरमेंट डिपार्टमेंट वी वील स्टडी बोथ 2011 2019 आणि 2011 नोटिफिकेशन प्रमाणे कितें आसा ते पयलीं धाडटले ते सगळे जातरी 2019 चे कितें आसा ते पोचून धाडटले दिस इज द वे वी आर गोइंग फॉरवर्ड आय रिक्वेस्ट पीपल ऑफ गोवा सगळे गोंयकार भावांक भयणांक हांव रिक्वेस्ट करता तुमच्या माध्यमांतल्यान की हे डेटी जे दिल्ले आसात ते दीस तुमी सगळ्यांनी येवचे कोणा कडेन वचोन जावचें ना हांव पर्सनल थंय आसतलो आनी थंय इश्यू जे आसा आमी डिमार्केट करून बरोवन आनी हे आमी NCSM धाडून ते रेक्टिफाय करपाक जाय ते करतले आनी हे इश्यू घेवन आमकां जर दिल्लीन वचपाक जाय CRZ गोंयच्या खातीर जर कितें एमेंडमेंट हाडपाक जाय तेंय आमी करून घेतले आनी ह्यो गोश्टी करून गोंयकाराचे हितीक आणि गोंयकारा खातीर आमी कितें करपाक जाय हे सगळे करतले।